जिल्हा अधिकारीच्या निर्देशाप्रमाणे श्री लयराई देवीच्या देवळा फाटल्यान आनी होमकणापासून काय अंतराचेर मिळून मोजकीच दुकानां घालपाक दितले. रस्त्या कुशीक मात दुकानां घालपाक दिवचे नात. फाटल्या वर्सा जाल्ल्या खेटाखेटी लागून अंदू दुकानाच्या फेरयेचेर आळो घालपाचो निर्णय प्रशासनान घेतला. मजगती शिरगांवचे लयराई देवीच्या जात्रेची तयारी सध्या नेटान चालू आसा. आमचे भशेन आमच्या देवस्थानच्या बाजून सांगशात आमी ऑलमोस्ट सगळी आमी तयारी केल्ली आसा. काही टेक्निकल कितें आसा पळय बॅरिकेटींग बी ते आमी भाड्याचे हाडटले. त्या कारणान कितें आसा की तांकां रेंटूच तांचो आसा तो जवळ एका दिसाक 3 लाख जाता. जो आमी इमिजिएटली पयलींच इन्स्टॉल करूंक शकना. ते बाय 18 तारखे पर्यंत जातले. बाकीचे आहा न्हू CCTV कॅमेराचे ऑलमोस्ट फिनीश 90% म्हटल्यार आतां. बाकीचे कितें मायनर कितें काम आसतलें ते CCTV वाल्याचें PA सिस्टमाचें ऑलमोस्ट काम जाल्लें आसा. बाकीचे जे निर्देशीत केल्ले आसा ते मांडव घालपाचें काम आयज चालू करतलो. तो मांडव घालपी येतलो बेळगांवसून आनी बाकीचे आसा पळय सिस्टम न्ही ते ऑलमोस्ट आमी जाग्यार घालपाचो प्रयत्न केला आनी म्हाका दिसता आमी वी हॅव सक्सिडेड. जात्रा जाल्या नंतर गर्दी कमी आसतली होमखाण्या कडेन दाखयता म्हणजे एडिशनल आमी थंयसर आनीक 16 दुकानां घालतले आनी ते तशें एप्रुवल आमकां कलेक्टरान हाडून दिल्लो आसा. होमखाणाच्या वयले सायडीक सकयल सायडीक एकूच दुकान घालचें ना. तशें देवळा फाटल्यान एकदम कडेक 8 दुकानां आसतलीं म्हणजे टोटल हांगासर 15, 9, 24 आनी 8 तुजो 30 दुकान हांगासर लागतली देवळा कडेन फाटल्यान आनी होमखाण्या कडेन तुजो 25 दुकानां आसतलीं. ती दुकानां मागीर 25 तारखे पर्यंत आसतलीं. देव मंदिरान वचासर आसतलीं. आमची अशी विनंती आसा सगळ्यांकूच दुकानदारांकूच सगळ्या भाविकांक जाणांकूय बी सगळ्या लोकांनी हेका आमचे शासन यंत्रणेक तशेंच देवस्थान कमिटीक सहकार्य दिवचें की जो निर्विघ्नपणे ही जात्रा बरे भशेन जावची अशी आमी तेंचे कडेन प्रार्थना. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.